एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान जे registered असता, sometimes most of the people they register for better prospects. It is not that they are totally unemployed, and it is not the case हांव सांगपाक सोदतां की अनएम्प्लॉयमेंट ना आसा, पूण जे मान्य मुखेलमंत्र्यान सांगलां तशें तितले व्हडल्या प्रमाणान जे एक चित्र दिले घेता तितले ना, कमी प्रमाणान आसा. नर्वस जाला तेन्नासून 8 जाण भितर येयला तेन्ना सगळ्यांनी प्रवेश केला बीजेपीन, आपुणूच फाटल्यान उरलो. ही एक फिलींग जाता, स्ट्रॉंग फिलींग, आनी तें फिलींग बिल्डअप जायत वयता. हांव समजता तेका, बरे भाशेन समजता. आय सिंपथायज वीथ हीम, आय एम नॉट क्रिटिसायजींग हीम. आय फील बॅड फॉर हीम दॅट ही हॅज बीन लेफ्ट आउट. गोंयकारान परत परत मॅन्डेट कित्याक दिला? मॅन्डेट हेच कामां दिला की आमी कामां केला म्हण, आमी लोकांची विकास करीत आसा, गोंयचो सुदार हाडीत आसा, लोकांक स्किम्यो दीत आसा. मंत्र्यां थोड्यांक बदल ना जाल्यार अशें जातलें तशें जातलें. बाबा तुजे माथ्यार तो कोणें पेज दिला? तो पेज हायकमांड घेवन आसा मरे, बीजेपी हायकमांड तो पेज घेतले, तांकां बरे भाशेन खबर आसा. तुजे माथ्यार कोणें दिला? तूं विरोधक आहा, क्रिटिसायज करपा जाय कर, बरें क्रिटिसिजम कर, आमी एप्रिशिएट करतले तुका की आमकांय क्रिटिसिजम जाय, सो वी कॅन इम्प्रूव आवर ओवरऑल फंक्शनींग. विजयाचो आजचो जो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो तो जर एका लायनीन डिस्क्रायब करूंक शकता जाल्यार कोल्याक द्राक्षां आंबट हो आसा. कारण तो सत्ते भायर उरिल्ल्या मुळे ही इज स्टेरिंग एट पॉलिटिकल इररेलेवन्स, आनी ताच्या खातीर तो कितें उलयता तो सरकाराक म्हणटा आपूण एक्सपोज करीत आसा. पण म्हाका दिसता काही दिसा पयलीं माननीय मुख्यमंत्र्यांनीच ताका एक्सपोज केल्लो की तो आपली पार्टी बीजेपीन मर्ज करूंक सोदता, पण आमकां सेंट्रलाच्यान क्लियरन्स मेळुना म्हणून तो येवंक शकना. म्हाका दिसता ताज्या खातीर ताजी जी जळफळाट जाल्या ती आमकां दिसून येता. इवन फिगर्स सांगता म्हणजे सगळे क्षेत्रांत जेन्ना गोंय फुडें व्हरता आमचो मुखेलमंत्री, आनी सगळे आज गोंयकार हॅपी आसा. म्हणजे जशें आमचे मोविन सरान सांगलें की खंयचेय इलेक्शन्स येवं म्हणजे आमी बॉर्डर लायनीन येना, मेजॉरिटीन येता. मेजॉरिटीन केन्ना येता? जेन्ना लोक तुजे बरोबर आसता तेन्ना तूं मेजॉरिटीन येता. आनी आज खंय तरी गोंयकार आज हॅपी आसा. इवन गोंयकारांचो तुमी आयच्या तारखेन हॅपिनस इंडेक्स काडत जाल्यार म्हाका दिसता खूब वाडिल्लो दिसतलो. आनी ताचेंच खंय तरी फ्रस्ट्रेशन, जशें हाणें म्हणलें पॉलिटिकल इररिलेवन्स